डिस्को नाचता आणि चिपूय हाय रिजनेबलूय हाय. इकाली काली आके गाइस कशें दिसता आमी दोगांय आयज व्हाट डू यू थिंक गाइस टी शर्ट मुगे लायक जाला सोरो गायज मुगे रोप मेळना सामराचो. धोडी धांबे हा. गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून. तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरी गाइज. हेंचो आहा अलिशा हिंगा बसून. गुड आफ्टरनून गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता हाय म्हण बरी गाइज टेबलाचेर बसता वास पडना मगो मेलो. आनी गाइज तुमी म्हणटली आम खंय वयताय काय म्हणून एसन चोया गाइज खंय वयताय आनी कितें तुमकां मुखार दाखोवया. गाइज सांगपा म्हणल्यार एस्सोलें गरम जाता तकली चलना. पयलीं सद्या मिंगली तकली चलना, आलिशागली तकली चलना. ओके लायक यू नो खंय वयचें, कितें चूज करचें, खंय या, कितको रिलॅक्स जाया, कितें गायज कांय कोणा इतली गरमी जाता. इट्स जस्ट द फर्स्ट डे गायज नो. हाल्या आनीकूय वेदर जातलो पोरां कितलो 34 डिग्री. येस गायज 34 लेगून डिग्री जावपा हा खंय. ऑलरेडी मुगे हात पात तेलताय. आनी गायज हें वत येयलें म्हणटरी गायज न्हू मुगे चडवता, मुगे हे फीवर चडता, मुगे नाका आवताय आनी म्हाका गायज वत मातशें पोकोताय येना. ओके या चोया कितें कोताय आनी कितें ना तें दाखोवया तुमकां. बरेंशी एन्जॉय जाया सामर. आमी कॅरवेना वचपा आसलेली बट बिकॉज माय काम माय स्किप केलो न्हू तें. आनी काल आमी रात चयताली आस म्हण या म्हणटेशी. आतां कितें तेणें सांगलें न्हू गाडी और म्हण जाती तूं पयसू मे जाल तेश पडना ना पडना तूं. सो बट लास्ट मिनिटात ना गायज. सो हांव आनी टायगर सारकें अपसेट हांव आमी रातभर बेजार करता. आनी गायज हांवें न्हू केंसां न्हू म्हाका दिसता उणें 10-15 वर्सांनी तेल घायलां. आयज केंसां तेल घायलां हांवें गायज. आनी त्या केंसां तेल घायलां जाण तूं टंडा कूल म्हणटाय गायज. हय तेसा तेल घायलां कित्याक न्हू म्हाका गरम जाता. हय चपकू येस जालां चोवपाक शकताय तुमी. येस गायज आमी कारावेना वचपा आसलोली बट गायज तुमी जाणा गाडये लागून आमी वचना. आनी टायगर गायज हांव बरो एक्सायटेड आसलो टायगराक घेवन वयतलो मू आनी बरी अशें करून टायम स्पेंड करतली मू. बट चोया हय कितें जाता तें गायज बरें जाता. एनीवेज सोडया खबर ती. आनी गायज टायम जालो 3 o'clock. ओके 3 o'clock म्हणटाय उठलो गायज केदोण. ओके आतां जाली 3 o'clock. चोया खंय पावताय आनी कितें तें पयलीं सद्या भायर सरया आनी दाखोवया तुमकां कितें करताय आनी कितें ना तें गायज. ओके आनी गायज तुमकां टायगर दाखोवया वयशनी आदीक. सो गायज चोवपाक शकताय टायगर मेजा पोंदा आहा आनी बरो कदलाचेर बसोना गायज. यू नो हिंगा तेका बरें थंड लागता. भायल्या वचना गायज तो तेका न्हू एसो गरम जाता. तुमी जाणा आसतलें तेका फर आहा न्हू तेका बरें केसो गरमी जाता मजा कोण. बाय बाय मुगे पूत दादा गोईंग. ओके दादा विल कम सून. ओके गुड बॉय. बाय मुगेलें पूत. आनी गायज या आतां भायर सरया आनी दाखोवया तुमकां गायज भायल्यां केसो वत आहा तें. आनी हें वत गायज न्हू आमगे गोंयचे भाशेन न्हू हें वत गायज दुसरें. हे वताचें न्हू हेस्सोलें आंग हाता गायज न्हू तोपता आंगाक सारकें. म्हाका दिसता दर तर हांव भायल्यान रावलो न्हू सोमतें आंग लासतलें मुगेलें. आय मीन स्कीन लासतली बंद जातली. सो चोयला आसतलें तुमी गायज वच चोया केसा तें. मुकोडे जाल्यार जायना गायज हें वच सोंसपाक. ओके सो रावया आलिशागे गायज जायना. खूंय आहा गो तें गायज वच आपण येयला मार. ओके आतां आमी वयताय न्हू मार आपण वयतलो. हिंगा गाडये पोंदा गायज मातशें थंड आहा. सो आतां मार गाडये पोंदा वयता तो. आनी गायज हेंचो येयलें आलिशा गायज. आलिशा हातीं चिप्स बिप्स घेवन येयलां सारकें. हूज कॉलिंग हमादा. आनी सॉरी गायज वच हमादा फोन करता. येस ब्रो. I'm good. What are you doing? गायज न्हू हमादान फोन केल्लो आनी हांव गाडयांत बसलो वचपा भायर सरलोली गायज. हांवें न्हू देर ओपन दवरलें दाखोवया तुमकां. असो गायज देर सारकें ओपन दवरलां आनी वच भाडकार हिंग गाडये बंद आहा. माय बॉय क्लोज द डोर. गो गिव किशा थँक्यू. गायज तुमकां किस दिला टायगरान. ओके आनी देर ओपन दवरलां हांवें चोय गायज इसलिए खबर करता देर बेर ओपन दवरता. ओके लेट्स गो madam let's go madam. Okay I'm ready. Saddan drama guys, Saddan late. Shut up Ali. We woke up today early morning. गायज उठलो केदोणो सकाळ फुडें बेळटी न्हू हें कोत्ता आली आमगेलें कितें म्हणटाय तें
इमॅजिन करता हो कितको जातलें कितू गरम जातलें कितें जातलें कात जातलें आनी सगळें काय चितिता म्हणल्यार जाली 3 वरां पॅन्ट घायला अर्देवर न्हिदला मागीर टी शर्ट घालता गायज हांवें आयज मुगे बरें वायट पॅन्ट घालना हांव नाका तुमकां दिसती पडटलें हंसय आख्खो वायट जाला गायज आनी टी शर्टा नांव सरो न्ही गो हय हय सो फूल वायट अकलाय मेळ्ळी म्हाका गायज इनून गेली शेड्स हांवें घेयल्ली बट यू नो फॉर सम रिजन सोदता मेळना आहलो हांवें आलिशा म्हणल्यार सामार काबार जातलो मुगे शेड्स मेळपानाय म्हणून बट गायज ती आलिशाय बेगा हाडली हांव नका आलिशा मुगे ग्लासीस घालून भोंवता आय मीन शेड्स घालून भोंवता दिसता म्हाका हांव नका खंय भोंवता आनी कितें तें चोवपाक पडटलें तेजेर नदर मारूंक पडटली आनी सा चडून स्टायल मात तशें सो गायज फायनली न्हू आमी आतां डिसायड केलां कित्याक आमकां डॉक्टरान सांगलां आमगे डॉक्टरान न्हू गाडये दोतोरान सांगलां की गाडी खंय फोर्थ गियरा फूल स्पिडीन चलय मू लायक जाता तितली RPM चोडय मू तेजो ओके रेस कर मू आनी फास्ट वच मू इन 4th गियर सो कितें तें क्लॉक कितें जालो आहा म्हणटाय तें कितें भितर फुगार जाता कितें जाता तें भायर सरपाक ओके सो आतां आमी गायज पयलीं सद्या वयताय M24 ओ M4 सो गायज आमी वयताय M4 आनी गायज एसली स्पीड मारतली आयज सो या फास्ट अँड फ्युरियस म्हणटाय तें एक सबस्क्रायबरानूय मेसेज घायलो आमकां या जाती तूं स्पिडीची ऑर म्हण फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर येस सो गायज हेजो गाडये खर्च करची न्ही आदी पयलो न्हू पयलीं सद्या आमी दोतोरान बारीकशें आयडिया दिलो हाय ती चोया ट्राय करया आनी स्पीड मान पावतली खंय ती खबर ना बट ते सायड कित्याक ताणें एटलीस्ट सांगलें या ही कुड हॅव जस्ट सेड हांवें गेलो हय आनी गायज तो मेकानिकान न्हू सांगलें की ताणें कितें घायलां एक्चुली तितून तें क्लीन जावपाक खंय आनी 200 मायल्स चलय म्हण ताणें ओके सो हांव नका कितली मायल जातली ती आमकडे आयज बट गायज आमी हाय स्पिडीचे चलयतली 4थाक ओके इन 4th गियर एटलीस्ट 100 चडोवपा पडटलें तुका 80 or 90 ओके सो चोया मागीर जात जाल्यार आनी मागीर मुखार गायज गाडये सोल्युशन काडूंक पडटलें इन केस जायना जाल्यार ओके सो तो एक्सपिरियन्स मेकानीक आनी ताणें सांगलां की चोय फर्स्ट ट्राय कर आनी जायना जाल्यार मागीर चोया कित्याक बेस्तो कित्याक तुका कितें ओपन करूंक जाय काय म्हणटा सो चोया हेगलें मातशें बुजुर्गांक गेले व्हडल्यांक गेले मातशें आयको जाय आनी तो एल्डरली गायज ओके मेकानीक सो कट्टा एक्सपिरियन्स म्हणून चोया पयलें तेगेलें आयकया आनी मागीर मुखार नेक्स्ट स्टेप घेया ओके आनी आमी वयताय थिंगा खंय ती खबर ना M4 वयताय आनी गायज मुखार थिंगा ते सायडीच्यान तुमकां आमी कितें दाखयतली खंय वयताय आनी कितें गायज ओके हय समथींग पावत मू कितें म्हणटाय तें M हेबना पावत मू आमी ओके सो तूं सारको पापूड जायनाका थिंगा सुसेगाद चलय ओके गायज तेका न्हू एक्सिलेटराचे पांय दवरल्या न्हू तेका काडूंक कोणना हांव नाका तेका खबर आसना जाल्यार एक्सिलेटर ओके तूं ओके सो या दाखया तुमकां बाय बाय मोग आसूं गायज बरी स्पीड मारली आनी बरी देवागे कांतरां आयकिली चोयला आसतली तुमी आलिशा पेटीत वयता पेटीत देवा कांतर म्हणीत वयता पेटीत सारकें ओके सो मुखार दाखयताय हय आलिशा आपल्या फेवरेट सॉंग घाल थंय आतां आनी गायज मुखारय दाखयताय तुमकां तुमी म्हणशाय गाडयांकूच दाखयतली काय म्हूण ना गायज चोया बरो स्पॉट चोया बरें कितें चोया दाखोवपा सारकें ओके आनी तुमकां दाखया नो स्मोक नथिंग Disco na zota, baila mungeli, disco na zota, soya ere papa, egitko na zota, ani makai na zoita, London sonata como história que ela, London sonata como história que ela, again you know them take me was London sonata como história que ela, dor maka tuja gopator ani ke na sodi maka kor maka moto tu
illo, 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 soro pielo. Illo, 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 maka, सड झालो. सड जाताना माझ्या तोकलेत सोडलो. इकडे पावटी सरो पियोन काटारान पडलो. तुझ्या मोगान पडून काढताना माझ्या बँडला तुझो. पिसो जातो तो, रुकार दिसना तर तुझो. तुझे निळे मोगा माझ्या संसाराची योगदेजो. गाडीच ब्रेकास भेटोयला तू. युगान गोमोजो. तुझ्या मोगान पडून. सो गाईज फायनली आम्ही बरे लॉंग ड्राईव्ह केले ओके. आणि गाईज इतली गाडी फास्ट चलयली आलिशान. आता मातशें गाईज आमी पेट्रोला थांबलो आहाय ओके. आणि गाडये पेट्रोला न्हू बट मुगे पेट्रोला गाईज मातशें ताण लागल्या. येतलो गाईज बरो वेदर आहा, सनी आहा. आणि गाईज नो आय एम व्हेरी थर्स्टी नाव. सो जायतो गाईज लोक हिंगा रावला ओके. सो आमी रावले. सो या भितोया आनी दाखोया तुमकां. आणि द स्वान हय ओके. आणि आमी आहाय गाईज आली वेर आर वी बाय द वे. Where are we? Yes guys, सध्या हाय आमी in Newbury, okay? So या भितर आनी चोया कितें आहा आनी कितें. Are you hungry? Not really. Actually guys, we are not hungry. See. हांव सांगता तेका गाडये पेट्रोला न्हू मुगे पेट्रोला थांबले मू. Yeah. आनी गायज आमी गाडयां इतले एन्जॉय केली बरी कांतरां वांद्रां म्हणीत सारकी नाचत हालत दलत गायज येयले सारकें. We are in Touchwood, no smoke so far. Yeah. आणि मातशें क्लियर एस जाल्या दरे आतां. ऑफकोर्स मातशें जालें शी. सो या कितें जाता तें. We don't एक्चुअली म्हाका know. दिसता तेणें कितें लिक्वीड घातलें तें क्लियर जावपाचें म्हाका दिसता जाता. इट्स वर्किंग आय गेस. Yeah, I hope so. The Swan Sizzler Pub and Grill. Yeah. This is like countryside of Yes guys, Alishan सांगेल ते भाशेन this is like a countryside okay. आणि guys बरो आमगेलो कितें म्हणल्यार तो गोरो लोक भायल्यान बसून वता सारकी बरी एन्जॉय जाता ओके. आमी एन्जॉय जाय मगो. Yes. ओके. सो लेट्स गो गायज. आणि दाखोया तुमकां. आणि कित पिताय कित खाताय तें खावपाक काय नाका म्हाका. एटलिस्ट आय नीड अ बियर गायज ओके. सो लेट्स गो. सो गायज फायनली आमी भितर सरली. आणि गायज हांवें म्हाका एक्स्टेला ऑर्डर केला आणि अलिशान आपल्या गायज कोक ऑर्डर केला ओके. सो येस पण सद्या करूया तुमकां चीयर्स ओके. चीयर्स गायज. Cheers, guys. अच्छा अलिशा चीयर्स करता ओके. सो विल सिट आउटसाइड. Yeah, you want to sit down? एक्चुअली नो विल सिट इनसाइड गायज. भायल्या आनी बसपाना भायल्या सारकें गरम जाता. Actually, come here. ओ या गायज हिंगा बरें बॅकयार्ड आहा दाखयता तुमकां. पिसो हांव जातलो मोगा मोजा. कित म्हणटाय गो तें कांतार. मोगा मोजा काळगो जीव प्राण मोजो. तुज्या मोगान पडोन This is nice. पिसो हांव जातलो. Nice place, no? Alright, look, Hamringa. सो गाय चोवपाक शकताय भायल्यानूय जायतो लोक आहा हिंगा. आनी येस बरी एन्जॉय जाताय. आमी जाता एन्जॉय हिंगा. मी एन अलिशा एन्जॉयिंग. आवय म्हजें माय अशें सेट करता सारकोच कॅमेरा. सा बरें वारें मारलें गायज बरें वारें. आनी कितें म्हणटाय गो तो एनवायरमेंट बरो आहा गायज. Yeah. You know guys, हांव न्हू मुगे स्टेला ऑर्डर करतलो. One guy he took like 4-5 tequilas I guess. What? He had 5 tequila in one go guys. You know I wanted to challenge him. But Naka, guys, tuge challenge no naka tu seriously, if I bolo. challenge him, I will take 10 tequila. I will drink 10 tequila and maybe he's gonna have 5. But guys, so I think he's already drunk. Okay. Bro, hello, I would have said let's challenge guy. मागीर तूं जातलो drunk. मागीर घरा कसो Guys, न्हिदता I can guys. handle. I can handle. Guys, Handle नाक तूं, guys, if बरो I हा can handle. handle Alisha, I can handle 10, not 20 drinks. नाका नाका आसूं. And guys, I know एक vlog करूँ कुत्ता. You know, I don't know if it's gonna work or no. I want to try, guys, all the different beers. Okay, so ugly beer are maka different, and it's not only in one pub. So maka different pub also different beers, guys. Try करपा जाय. म्हाका कमेंटान सांगाय हांवें हो व्लॉग करपा जाय ओ ना तो ओके. आनी न्यू बियर येयला गायज मँगो बियर म्हणून आनी हय. ती ट्राय करूं जाय तेका. बट द थिंग इज गायज म्हाका न्हू
अजून till now I don't know how many beers we have in UK But you in need England. to do that with somebody else, like Yeah. maybe Hamada or something. हय म्हाका पार्टनर जाय पडटलो बियर चॅलेंज इट्स नॉट गोना बी अ चॅलेंज I'm gonna go get the इट्स गोना बी लायक टेस्टिंग बियर बट लेट्स सी सांगाय म्हाका कमेंटान ओके सो या म्हाका पयलो पार्टनरूय मेळो जाय हमादा मे बी हमादा मी एंड हमादा ओके सो इट्स गोना बी लायक डिफरंट पब्स एंड डिफरंट बियर्स ओके सो सांगाय म्हाका प्लीज कमेंटान हो व्लॉग करपा जाय जाल्यार हांव गोडे गायज फूल टू जायन टायट जायन आवट वचत मू सो हांव नको आलिशा आसतलो एनीवेज कंट्रोल करपा टायट बा जालें जाल्यार करतो मुगो तूं कंट्रोल No. आनी प्लीज म्हाका कमेंटान सांगाय ही कितें म्हणल्यार ती हो व्लॉग हांवें करपा जाय जाल्यार ओके बियर चॅलेंज लायक बियर चॅलेंज म्हणल्यार कितें आसतली How ती nice is that? या बियर चॅलेंज म्हणल्यार गायज कितें आसतली आय हॅव टू गो इन डिफरंट पब्स डिफरंट रेस्टॉरंट्स एंड डिफरंट बियर्स गायज हांवें ट्राय करपाचे ओके ट्राय म्हणल्यार गायज हालीं एशें को घोट मान सोडपा न्हू आफ्टर फिनीश होल बियर एक बियर आय मीन एक पबाक एक बियर पिवपाचें ओके सो या एटलिस्ट 10-15 पब्स गायज म्हाका भोंवोवं पडटलें आनी अरावंड 15 बियर पिवपा पडटलें उरतलो गो हांव 15 बियर पिल्यार What I know. Maybe I have to take you to the hospital after that. ओके गायज सो या ट्राय करुया 15 घोडे 20 पी तूं सांगता बियर बरें मुतोन वयत न्ही गो झुपकोन हय गायज आलिशा तोंड कुसवयलें रोखडेंच आलिशा तोंड चोय Guys, 20 आनी हुई 10 पयलीं 10 मागीर 20 जालें मागीर 30 जाता मागीर सोमतो हॉस्पिटलां उडयता कोण. येस गायज सो प्लीज म्हाका सांगाय ओके आनी गायज आयज मातशें न्हू ब्लॉगूय घोडे व्हड जावपा शकता ओके राग दोन नाकाय इतलो This बरो next 4 days we will Yeah. do something like. सो हे 4 दीस गायज न्हू ब्लॉग व्हडलोय जावपा शकता ओके आनी राग दोन नाकाय कित्याक न्हू वेदरूय इतू बरो आहा गायज मिस करूं जायना म्हणजे एन्जॉय करपा जाय गायज हो वेदर आनी हांवूय तुमी जाणाय गायज हांवूय ऑफ आहा ओके अंटील ट्युजडे न्हू Tuesday you're working. या ट्युजडे आय एम वर्किंग अंटील मंडे गायज हांव ऑफ आहा ओके सो All the food, so लेट्स ट्राय गायज डिफरंट कितें दाखोवपा तुमकां आनी राग दोन नाकाय सांगिल्ले ते भाशेन ब्लॉग व्हड जाल्या ओके आनी थँक्यू तुमकां गायज तुमी सगळे म्हगेले ब्लॉग चोयताय म्हूण आनी जे कोण चोयनाय प्लीज चोय आनी सबस्क्रायब कराय गायज म्हाका गायज टेन्शन जाता तुमी न्हू सबस्क्रायब करनाय जाय जाण चोयताय बट सबस्क्रायब केलें ना अजून जायत लोकांनी ओके प्लीज सबस्क्रायब कराय ओके आनी नाजाल्यार गायज मागीर टेन्शन आनी एक बियर आहा तें थिंगा 10 बियर जाताय ओके नुस्तें म्हणटा गायज फोकाण करता ओके तुमकां तर जोरी तर म्हगेले ब्लॉग लायक जाताय जाल्यार सबस्क्रायब कराय ओके आनी लायक जायनाय जाल्यार सोडून दियात ओके आनी जेन्ना तुमकां दिसता मातशी सबस्क्रायब करपा जाय आसा म्हूण जाल्यार कराय ओके हांव जाणा गायज तुमी म्हाका सबस्क्रायब करतली म्हूण ओके सो मोग आसूं गायज आमी न्हू मेनू चॅक करताय दोगांय न्हू सारकें चोया कितें ऑर्डर करपा आनी गायज इतले वरायटी आहाय ओके लायक there's a डिफरंट lot फूड of food, yeah. आनी गायज रिजनेबलूय आहा बरें आहा Yeah. सो चोया कितें ऑर्डर करताय आनी कितें तुमकां आमी दाखयताय ओके पयलीं सद्या गायज हांव भितर वयता मातशें म्हाका कितें विचारपा जाय इन्फॉर्मेशन घेवपा जाय आनी हांव येता ओके Yeah, guys, तेंका न्हू no. Guys, तेंका न्हू जायते भशेन आहा. It's not just like English food. Indianूय आहा. Like they have chicken tandoori, chicken tikka masala, tasle आहा, and then they have this sweet chili chicken, crispy sweet chili chicken as well. जायत भशेन actually जायते आहा. Like the variety of burgers आणि steaksूय हाय जायते भशेनच्यो आणि चिपूय हाय रिजनेबलूय हाय. इकाली कालिया के What did you decide? You asked? She's busy now. Ah, Guys, okay. actually, I don't know. विचारपा गेल्लो हिंगा लेक बाकी ते आहा काय मो but the lady who's serving, she's very busy on the counter. So मागीर विचारतलो ओके आनी आहा जाल्यार तुमकांय दाखयतलो ओके सो पयलीं सद्या जेवणाचो या हालीशा भूक लागलो हा दाखयताय तुमकां मातशें रावन रे. What you say? गायज कशें दिसताय आमी दोगांय आयज what do you think guys टी शर्ट मुगे लायक जाला सोरो Guys, मुगे रोप मेळना सामराचो आतां लायक नो फायन म्हाका सदां लायक शॉर्ट्स घालपाक सामराक गोंय देखून हांव शॉर्ट्सान भोंवता म्हाका शॉर्ट्स आनी मुगे रोप सोदूं आनी आलिशागे रोप सोदूं गायज आख्खें घर मॅस करून उडयलो हा आमी I have lots of clothes म्हाका चॅरिटी ऑन दिवपाक जायो जायतो आहा. गायज एक दीस न्हू आमी ब्लॉग करतली आसलो तो तुमकां मागीर सांगतलो केसो तो ओके एक्चुअली गायज आलिशागे रोपाचो ओके द अमाउंट ऑफ क्लोथ शी हॅव बट तेच घालता गायज तेच घालता कितें मॅट गायज म्हाका न्हू गरम जाता. हाती मॅट तें घालता ओके एक्चुअली हांवूय गायज हाती मॅट तें घालता कित्याक म्हाकाय पासियन्स आसना सोदपाक नो आय नीड टू बट गायज तेका हांवें आयजूय सांगलां तुगेलो जितलो रोप आहा तुका नाका तो दी चॅरिटी गायज बरे रोप आहा तेका एक दीस व्लॉग करुया आनी तुमकांय दाखोवया
केसो रूप आहा आनी कित तो तुमकां ओके जायते ड्रेसीस बाहाय गायज हांव हार्डली वेअर आय डोंट लायक वेअरिंग लायक यू नो फॉर्मल ड्रेसीस एंड ऑल बट सो या मागीर एनीवेज पयलीं सद्या आमी ऑर्डर करताय आनी मागीर तुमकां मेळटाय ओके येस सो गायज फायनली आमगेली स्टे केली आनी गायज आमी भायल्या आसली तुमकां जाणाय बट गायज आमी भितर येयलो आहाय कित्याक न्हू भायल्या मातशें गरम जाता आनी आमी बसलो थिंगा गायज वत दिलें ओके सो इट्स ए गायज आमगेली स्टेक आलिशान आपल्याक वेल डन ऑर्डर केल्या ओके एंड मायन इज गायज मीडियम ओके मीडियम रेअर गायज बरी दिसता आनी गायज सांगिल्ले ते भशेन न्हू प्रायस न्हू सारको रिजनेबल आहा दुसरी हितून भशेन न्हू लायक यू नो लायक 30-40 pounds पर स्टेक ओके बट स्टेकी सायजूय दाखयता तुमकां गायज स्टेकी सायजूय बरी आहा पोर्शनूय बरो आहा आनी प्रायसूय बरो आहा गायज ओके सो चोया पयलीं सद्या ट्राय करुया आलिशाक हाता गायज दाखयता तुमकां पयलें हेचे गायज आलिशा आपले ट्राय करता इट्स व्हेरी हॉट एंड रियली नाइस इट्स नायस आनी गायज पोर्शन केद तें ओके एंड सी लुक एट माय स्टेक गायज काय बोलते गायज चोया आनी गायज हांवें ऑर्डर केली न्हू सिर्लॉइन या सो सिर्लॉइन स्टेक गायज हांवें आनी आलिशानूय ऑर्डर केली Yeah, you had told me to make it medium, no? I should have done. Let me dip, okay? How is it? Nice? Nice guys, very hot, tasty, huh? I love the steak guys, it's so juicy. आणि काय दाखवता हांवें कितको ऑर्डर केलो ती चोवपा शकता It's actually really nice. मीडियम रेअर ओके Yours, सो गायज आता आमी फायनली वयताय हांव नका खंय वयताय ती वेर आर बी गोइंग बाय द वे Malaya. विच मॉल The Reading. गायज आनी चोय गायज केदो आमी येयले न्हू थोड्यो गाडयो आहल्यो आतां गायज आख्खें फूल जालें ओके चोवपा शकताय कितलो लोक येयलो आहा तो गायज ही सायडी ते सायडी हे सायडी गायज आख्खें फूल जालो आहा We really enjoyed it. बरो टायम पास केलो हिंगा आनी येस गायज सो या दाखोवया तुमकां मुखार आतां आमी कितें करताय तें ओके सो चोयत रावाय खंय वचना काय सो गायज आता टायम जालो 6:30 आनी फ्रॉम न्यूबेरी गायज टू रेडींग गायज आता आमी येयलो आहाय रेडींग ओके आनी रेडींग वयताय आमी शॉपिंग मॉला आनी गायज आलिशा आयज म्हाका न्हू तालांव घालपाक वयता म्हाका दिसता आयज आमगेलो कितें म्हणटाय गो हेडपा दीस आयज दीस बरी गायज हेडोत आहाय अशें आय मीन अर्द दीस म्हणटा घराको काडला आतां गायज भोंवत आहाय लॉंग डिस्टन्स ओके फ्रॉम न्यूबेरी आय मीन फ्रॉम लंडन टू न्यूबेरी टू रेडींग नाव ओके सो रेडींग टू बॅक होम ओके सो या आतां आलिशा या म्हणटा खंय रे तें आमगेलें शॉपिंग मॉलाक चोया कितें शॉपिंग करताय आनी कितें येस गायज घरा बसून रावलो परस एटलीस्ट भोंवया आनी तुमकांय कितें दाखोवया तुमीय चोया तुमकांय बरें दिसतलें केन्ना तुमकां वचपा जाय खंय रेडींग येवपा जाय वो न्यूबेरी येवपा जाय गायज तुमकांय केन्ना ते सायडी पावलो कडेन म्हणटाय न्ही गो ते सायडी पास जालो कडेनच्यान गायच्या तुमच्यानूय भितर सरो जाता ओके सो तेका लागून गायज आमी तुमकां दाखयताय ओके सो चोया आलिशान मिस केलें खंय हांव म्हाका कितें मिस केलें तें गायज रस्ते चुकयता आहाय अशें आनी गायज सो फार आमगेली गाडी सारकी बेजात चलता भर चलता ओके म्हाका दिसता आय थिंक आमगेली गाडी आतां फिट एंड फायन आहा सद्या न्ही गो ओके दॅट्स द अपडेट गायड्स अबाउट द कार आनी म्हाका दिसना ताका तेजे मुखार कितें जालें जाल्यार हांव तुमकां सांगतलो ओके बट सो फार बरी चलता आनी आलिशाय बरी चलयता काय ड्रायव्हराचेर आसता आलिशा न्हू आलिशाय पांय मातशे मोटे न्हू ते एश को रेसीचे पांय दवरलो न्हू ते आनी काडना वयर केलो सांगलो ते भाशेन सो गायज फायनली आमी पावली शॉपिंग मॉलान आनी शॉपिंग मॉलान नांव जावन आहा गायज द ऑरॅकल ओके आनी गायज हें बरें व्हडलें शॉपिंग मॉल चोवपा शकता गायज जायते पार्किंग आहा अख्खें फूल ऑलमोस्ट फूल आहा आनी हेंच आलिशा गायज आलिशा आमगे घेवन भोंवता बटवा गायज बटवा करून न्हू आलिशा म्हाका आयज काबार करूं भोंवता गायज कामा पागार लेगो येयल ना 2 दीस जाताय थिंगा आहाय आलिशा म्हाका हें करता कितें म्हणटाय गो तें हें चोय हें कितें म्हणटाय गायज न्यू स्टेप 2 दीस जाता थिंगा कामार 1 2 2 दीस जाता थिंगा गायज म्हाका आलिशा सोमते पयशे हांव आतां सकाळ देंवयता ओके सो या भितर
हसता गायज आलिशा हसता खंय होंदा न्हू हसत रावता हांचे हसोवणे गायज ना म्हाका तुमकांय दाखोवपा जाय न्हू खूंय वयताय देवा सो ताका लागून या आनी गायज एकदम दिसता म्हाका न्हू फर्स्ट टायम येयला ओके केन्ना येयला न्हू यू केम सो केन्ना येयला नाय चोया कितें आहा आनी कितें तुमकांय दाखोवया सो गायज चोवपा शकताय काय बरें हिंगा आनी लोक आहा गायज वच हिंगा सो गायज लायफ इज ब्युटिफूल ओके आनी गायज ओनली थिंग न्हू आमी एन्जॉय करपा जाय ओके सो हांव कितको एन्जॉय करता गायज तेशको तुमी एन्जॉय करया ओके सामा गायज लेट्स एन्जॉय लेट्स गो इन दॅट पार्क मागीर या न्हू सो गायज म्हाका न्हू येते पाबा वचपाकू जाय थिंगा पयलीं सद्या शॉपिंगा या आनी लेट्स गो टू द पब लेटर ऑन आनी गायज काय बरें Ali Yeah. I want to go to Right? huh You liked it? see look how it looks guys so शकता काय बरें guys थिंगा पिवपाक बसून सुसेगाद Yeah, we'll definitely रिवर go. साइड फर्स्ट आमी शॉपिंग करूया एंड देन विल गो या Yeah. गाइस Told you it's nice. That's why I wanted to go. आणि गाइस काय बरी फुलां हिंगा Time at the other place, right? I don't know Ali Because this is awesome. गाइस कित म्हणटाय तुमी कित म्हणा सोदताय काय बरें दिसता न्हू हिंगा आनी बरी कांतर चलताय गायज ते सायडी पाबा गायज सगल्या ही सायडी आख्खी पाबा आहाय दिसता म्हाका लोक बरो बसून आहा रिवर सायड आनी म्हाका दिसता न्हू आमी केदो गेल्ली थिंगाय एन्जॉय जाली बट आय थिंक वी शुड हॅव कम हियर फर्स्ट न्हू गायज आलिशा आमगे 5 गायज दाखयता गायज म्हाका ते चोवपा लेगून नाका 5 गायज ओके एनीवेज लेट्स गो टू ऑरेकल गायज खूब लोक आहा जायतो म्हणल्यार जायतो लोक आहा आनी जितलो लोक आसता न्हू तितलें बरें दिसता सो या आलिशा आयज म्हाका कितें घेता आनी कितें तें तुमकां दाखोवया आलिशा नाजाल्यार इतली पयस हाडपा नाहलो म्हाका कितें तरी घेवपा सोदता आलिशा म्हाका It's nice. So let's see, no? If we buy some, if we get something, then we'll buy. येस गायज चोवपा बरें दिसता बट भितर शॉपिंगाकूय बरें आहल्यार चोया कितें आनी कितें घेताय जाल्यार गायज तुमकां आमी दाखयताय ओके गायज आलिशा लागल्या शॉपिंगाक हांव नका कितें चोयत तें सो या गायज आलिशा केसो तालोंग घालती आयज म्हाका गायज काय बरी बॅग आहाय ती हांव नका आलिशा मना कितें आहा तें आयज कितें तरी घेवपा सोदता तें So I'm just looking. I like something very big. Guys, but this time, गायज आलिशा शो माता फॅशन शो आलिशालो guys, I want to be very honest. In Huyo, it's allowed. There's some sort of bag you know, but in Goa, I'll take. Wait, think I'm going Goa bag. Guys, because I the bag high, so I won't unnecessary spend. But makita sarikya doda nge uzla geta. Basi फडका घालतले. सो गायज आतां आमी वयताय लिवायसांक ओके सो ह्या कितें मेळ जाल्या कॉटन स्टाफ एक्चुअली लिवायसांक गायज बरो आसता कॉटन स्टाफ आलिशा लागले आपल्या कडल्यान चोयता मगे कांय चोयना मगो तो इट्स नायस नो It's nice, no? यू वॉन्ट टू बाय सो गायज आलिशा आपल्यागे कोत्ता आमगे चोयता ओके गायज हेंकडे न्हू रोप बरो आहलो बट गायज व्हेरी एक्सपेन्सीव गायज तुमी जाणाय जेन्ना सामर येता न्हू सामर क्लोथ्स गायज सदां न्हू एक्सपेन्सीव आसताय बट स्टील चोया बरें कितें दिसलें जाल्यार घेया गायज लेट्स गो हॉलिस्टर सो गायज आतां हांव वयता हॉलिस्टरा कितें तरी मेळटलें म्हाका सो तूं चेडवांगे सायडीन वच हांव वयता चेड्यांगे सायडीक ओके गायज असो एक बरो शर्ट आहलो बरो लायक जालो म्हाका बट गायज धाकटो सारको आनी गायज बॉडी फिट ते मातशें जिवूय आसपा जाय बेस्तो घेयलो मू जायना हांव बारीक आहा आनी ते न्हू मातशें मसल बा आहले ओके बट बरो खाल्लो बरो दिसलो म्हाका बट म्हाका सूट जावपा ना गायज तो म्हाका न्हू एक बरें पॅन्ट लायक जालो हा वायट कलर आनी गायज सामो वे ओके आनी बरें दिसता चोवपाक
I think I should buy this one. Okay, so let's ask Alisha. Alisha को विचारूया बरं दिसता ओके ते. So guys, पॅन्ट मारया हांदार आणि एक टी शर्टूय काढला guys आहे. ओके व्हाईट हांव नको राउंड कलर असो आणि ताका बटन आहे गाइस. चोया जे ते सूट जातलो जाल्यार सांगिल ते भाशेन आलिशाकूय दाखोवया पयले. ओके आणि या हांव नको आलिशा हुया हा दे. लेट्स सी गाइस. आलिशा सांडवाल दिसता म्हाका हांव नाका खंय कितें चोयता आनी कितें न्हू. आनी गायज तो म्हाका शर्टूय न्हू बरो लायक जाल्लो बट आय डोंट नो वेदर टू बाय शर्ट एंड सो हे टी शर्ट. आनी गायज सगळीं म्हाका न्हू चोयताय हांव टी शर्ट बी शर्ट हांदा मा ना मू कालसा आंबा. ओके एवरीबडी इज लाफिंग एट मी गायज एंड सो आलिशा हिंगा हा. You got something? Yeah, I got something. Can you see? गायज सो आलिशा को दिया. आलिशा कॅश दिसते. That's nice. म्हाका टी शर्ट ना जाल्यार जाता बट वॉट अबाउट द पॅन्ट. पॅन्ट चोयता पॅन्ट ओके आहा जाल्यार गायज आलिशा कोत्तलें फायनलायज. You What do you want a think? pant like this, no? What do you think? It will suit me? Yeah. Yeah, sure. Yeah, but I don't know about the t-shirt. टी शर्ट सही तेजे सूट जातले. Actually, I wanted to buy shirt. एक शर्टूय हाडलो गो थिंगा The t-shirt बट is शॉर्ट not that स्लीव्स great, like. ताका मातशे आर्म्स पासून जाय. Yeah, but this Spanish one. सो गायज आलिशा म्हणटा टी शर्ट बरें दिसपाना अशें करून आहा तें. Buttons, they're best garanto अशे. ओके सो लेट्स बाय द पॅन्ट. सो गायज हांव पॅन्ट घेता. ओके I was looking at him, I didn't like this. एक्चुअली गायज न्हू हिंगा पॅन्ट घेया आनी मागीर टी शर्ट दुसरे कडेन चोया. हें दुसरी शॉप गायज दुसरी शॉपां भितर सोदताय थिंगा आनी जायत शॉप आहाय. ओके सो वील बाय नो. सो गायज हांव पॅन्ट घेता. ओके सो पयलीं ते पे करया आनी मागीर तुमकां मेळया. ओके So guys, मस्सीनू पे करपा वयता. ओके आनी मागीर आनी दुसरी शॉप आहाय. सो मागीर चोवया खंय तें. कम दिस सायड लागो. आनी गायज म्हाका न्हू वायट स्टाफ लायक जाता. ओके वायट पॅन्ट्स वायट टी शर्ट्स वायट एंड ब्लॅक गायज म्हगेलो फेवरेट. ओके सो वयता हांव पे करता. आलिशा कांय पे करना खंय. एक्चुली आलिशा सांगला हाली पे कर गो. अरे थिंगा हांगला. आलिशा सांगता ना खंय कर खंय पे. तूं कामां लागलो खंय कर खंय. एनीवेज वयता हांव पे करूंक. सो गायज फायनली हांवें म्हाका पॅन्ट घेयलें. ओके आनी या आतां दुसरे कडेन चोया. गायज आलिशा न्हू सारकें किटकिट हें नाका तें नाका. No guys, I have a problem. Mommy लेगून सांगतली. Actually even he knows. म्हाका न्हू कॉटन लायक कसलें मटेरियल म्हाका एस तसो मटेरियल म्हाका हांगा लागता रोखडें. इची स्टाफ लायक जायना गायज तेका लायक कितें म्हणटा तें राफ अशें आहल्या बरें लायक जायना. इवन मी गायज म्हाका न्हू सारकें बरें अशें करून सॉफ्ट कॉटन आहल्या बरें दिसता. Yeah, वॉट यू that's से? why I'm fussy about it. That's why हांव मागीर हें जाता घेवपाक कितें. हांव टी शर्ट चोयता थिंगा म्हाका मेळोना ती कॉटन टी शर्ट. We are lost and we don't know where our car is now. आनी गायज हेंचो बरें परफ्यूम शॉप आहा आनी जाय ते परफ्यूम बट गायज आलिशा कडेन परफ्यूम घे मो हाय. घेता जाल्यार म्हाका समता आयफोन घ्या. रिटर्न गेलो गायज वयतालो पत्तो. गायज आयफोन घ्या आनी दी म्हणल्यार वयता चोय. गायज म्हाका न्हू परफ्यूम नाका कित्याक आतां हांव एअरपोर्टार कामां वयता न्हू. सो कामां वचनी आतां गायज हांव डेली स्प्रे करता. म्हाका जाय तसो परफ्यूम मारता. ओके एक्सपेन्सीव आहाय तें मारता आनी वयता गायज. ओके सो सद्या म्हाका परफ्यूम नाका. हाली जाय गो हिंगा कितें विक्टोरिया. आवय गायज आलिशा गेले विक्टोरिया सिक्रेट. सो गायज आलिशा वयता विक्टोरिया सिक्रेट आनी गायज हें सगळें लेडीज स्टाफ. ओके तुमी जाणा आसतली. दोड धांपे आं दोड धांपे मागीर मुडशा मातशें कितें दाखयता मू. What do you want to buy? Missed. You want to buy? Then buy, no? Guys, Alisha, हांव नाका कितें घेवपा येयलें तें. See, today you have a chance. Buy whatever you want. I'm again telling you, buy whatever you want. Beta, no? Guys, Alisha has either this one. You want to buy this one, the blue one? Okay, guys, Alisha want to buy this blue one. Okay, blue one घेतोय. I think एक पाट हल्लो काय म्हणटा तुकडे असले. सो गायज तुम्ही एक्सोय ब्लू वन आसो पिंक चोयना काय आनी येलो चोयना काय. ओके कितें दाखयता रे तेका पिंक पिंक न्हू. कांय दाखयना आहलो तेंकां. हांवें तेंकां सांगलां हांव दाखयता तें चोय आनी कितें चोयना काय म्हणून. एनीवेज गायज ही आमगेली मनशां येयली घालपाची वस्त. ओके ती दाखयली आनी चोयली मुखार काय ना. येस वॉट यू से आली. Show me your hand. गायज हेंचो आलिशा म्हाका मारता हँड. It's a bro glitter हा तेका दाखय.
गाइस बरो ग्लिटर आणि हा That's the one I want. दिस फॉर बॉयज No, must. चढ्या मला ग्लिटर बरें दिसता ಅದಕ್ಕೆ मुगो तांबडे येतो शायनिंग करतो मरे Yeah? इडियट ओके गाइस आलिशा भिता मगे तोंड शायनिंग जायत मग कोण मेळत मग भिता आलिशा म्हाका ओके एक्चुअली जाली कितें कोण शायन See, it has a nice. सो चोया गाइस आलिशा कितें घेत तें घरा वर काडटा हांव जाल्यार येदो घेवन गेलोलो एक्चुअली गाइस हिंगा न्हू ऑफर आहा 2 for 24 and 3 for 30 सो हांव नका आलिशा कितें घेवपा सोदता So I got this. I think you should buy 3 it's only 30 what do you say कोणा नाक जाल्यार दिवपा जात न्हू you can give someone what do you say Guys, I don't know. गाइस हांव ताका फोर्स करता पळय तरी आसता तें घेयना Yeah, I will see, no, but कसलो एक ना वास येतो इंत करून एक्चुअली गाइज म्हाका न्हू आलिशा बाबू न्हू शॉपिंगा येसलें बुकून ओके रोपाचें आनी परफ्युमाचें म्हाका लायक जायना गाइज आतां 3 मिस्ट घेवपा गाइज तें हांवें 3 वर काडटलें अजून जालें ना हांचें Let's buy. Let's sit down. गाइज म्हज्या हातीचे न्हू 100 भाशेन मारले एटलीस्ट 5-6 फ्लेवर्स मारले थंयसर आनी आतां म्हाका आख्खो वासू गाइज म्हाका सेम जाला खंयच वास आनी कितें म्हाका कांय कळना आनी हिच जाता एक बरो वास येता एक बरो वास येता सगळे गाइज म्हजे यूज केले म्हजे मारले हाटीर तोंडार भोंकार लेगून मान चोयले केसो वास येता ओके सो आतां हांव नको खंयच वास केसो येता आनी कितें तो Okay, let's look at this. गाइज हेंचो हें सगळें चोयन चोयन हिंगा उत्तलें लेट्स गो पे आनी जायत शॉप उरलो आहा आनी टायमूय जालो यू सॉ द टायम गाइज 7:30 जाली ओके येस ओके लेट्स गो सो गाइज आतां आमी वयताय नेक्स्ट शॉपाचेर सो ह्या नेक्स्ट शॉपार कितें मेळटा आमकां आनी दाखोवया तुमकां गाइज बरें दिसता आलिशा गाइज थँक यू सो लेट्स गो गाइज सो या आतां नेक्स्ट शॉप बाय बाय गर्ल्स गाइज सगळ्या टाटा बाय बाय केला चेडवां लेट्स गो दिस सायड गाइज आलिशा एप्पल आयफोन मुगेलो बरो पयलींचो ओके जेन्ना तो सारको डेड जाता तेन्ना हांव घेतले इट्स वर्किंग वेरी वेल गाइज जैसे आलिशा गेले रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव देम गाइज जैसे आलिशा गेले फेवरेट हे भाशेन शूज ताका लायक जाताय बट दे डिडंट हैव बट इट्स नाइस एंड लाइट या रिमेंबर आई हैड दिस पे हांव सोदताचो जाय गाइज आलिशा को है असले सेम यू वांट टू बाय देन बाय इट्स नाइस या गाइज मातशे मटेरियल मातशे सिल्कायश मगो ते Same, I remember I had Yeah, I them. know. The material is not good. They're What about called the shoes? drifters. You don't like the shoes? Ali, mind slippers also you go. No, I'm not buying. आमगे mind तुक नो. Oh, Why? ते मागीर हें जाता ते हांव ऑन घेतले जायते सगळे. Remember last time I got her those shoes? Like Guys, Alisha सांगलो हे सास माइक स्लिपर्स घे मग गाइज यांचे हय आपण हय ताका गोंय घेता हय ते जाय ते सले ते गे चॉइसाचे. because चोय ते न्हू गायज अशें करून platforms like okay अशें करून heels. अशका लायक ते गो. Yeah, but not like this sandals. She likes the Like this one. Yeah. Best आहे ना? You like जायना ती. You like that? ना अशें हें नाक ते अशें करून. She only need this front bit. Yeah. We'll sit for a bit. Yeah. Guys, tak bejar el hoy. या कोत्ता बसया हूँ बेस्टी बसया हूँ चोयला तक ते पापा असो है ते चोयला ते तिंगा You want to go H&M? no So guys, म्हाका बेजार येयली आलिशा बाबून. Guys, आलिशानो चड टाइम काडटा. You know, कितें Yeah, तुका I लायक like- जायले. You have to be like very quick, guys. You know, but इतली I rather come alone for shopping my brain even me, guys, I rather come alone. You know, म्हाका कितें लायक जालें ना झप झप करून घेता. Oh wow, guys, actually I want to go Zara. Okay, let's go to Zara, guys. Zara म्हाका कितें मेळों शकता आली कॉटन Yeah, स्टाफ. cotton. Guys, Zara न्हू कॉटन स्टाफ बरो आसता. दाखोवया तुमकां Zara. it's massive Let's go to Zara. Go. ओके तूं चेडवांच्या सेक्शनाचो हांव चेड्यांच्या सेक्शनाचो वयता ओके
सो गायज लेट्स गो टू बॉयज सेक्शन. अलिशा गेलो हा चेडवाळे सेक्शनाक. ओके आनी गायज इट्स अ ह्यूज स्टोर. चोवपाक शकता केद्दा आहा तो. मागीर तुमकां दाखयता. ओके कितें घेत जाल्यार. सो या बरें कितें मांदव जाय पयलीं सद्या. हांव नाका आको चेडवांगलो जाल्यार. छ गाय चोवपा दिसता म्हाका हो स्टोर खाली फॉर गर्ल्स नॉट फॉर बॉयज. ओ माय गॉड कॅट जालें म्हाका गायज. Excuse me, sir. Is this only for girls? No, if you go straight down. Boys section? Yeah, do you want me to take you or are you okay finding it yourself? Yeah. All right. Thank you. So guys, boys section में हाँ हुए. He's gonna help me. Thank you. That's alright. If you want to head right down there, you can see Oh Zion yeah. Man. It's Thank just you. there. Thank you That's so alright. much. So guys, boys section में हाँ हुए. मार्क दिसले boys section नाम. That side Ali, you check, okay? So guys, Alisha कितें घेता न्हू जाल्यार हांव तुमकां दाखयतलो मागीर. ओके सो पयलीं सद्या मुगे चोयता हांव म्हाका कितें मेळटा जाल्यार. I want something white guy, white t-shirt, okay, white shirt. So yeah, कितें मेळटा तें म्हाका बरें. गायज जायत आहा हिंगा चॉयसीस. ओके बट तकली इरार जातलो दिसता म्हाका. आनी एक्चुअली गायज न्हू आलिशा म्हजी बरी बोगली आहा न्हू म्हाका बऱ्या पडटा कितें घेवपा आनी कितें तें. एग्जाम्पल गायज तुमकां दाखोवया आतां. ओके सो वॉट अबाउट दीस शर्ट गायज काय बरें दिसता तुजें. ओके आय थिंक आय विल गो फॉर दीस वन. हांव नाका तेच प्रायस आनी चोयल ना गायज. यू नो म्हाका जेन्ना कितें मानता न्हू तें म्हाका प्रायसा आनी पडना. आनी गायज यू वोंट बिलीव गायज यू नो इट्स मेड इन इंडिया. ओके सो गायज फायनली हांचे आलिशा येयले आनी तें सांगतलें म्हाका गायज बरें दिसता वो ना तें. गायज तो सोडला हें आनी आनीकूय आहा चोय. हांव नको हें चेड्यालें चेडवांगे तें. कॅन यू चॅक दीस फॉर मी प्लीज आली. गायज तो शर्ट न्हू येतो धाकटो सो सारको. या दाखयता गायज हो शर्ट तुमकां. That's what guys like crop I top. think no, somebody left it here. No, they are there. Here, see. Guys, it's saying here chedagle inside. That's the fashion. You want to ask? No, they are men's. Yeah, they are men's. What do you think? This one or that one? Crop top अशे. Guys, दाखोय पत्ता दाखोय तेंका. Guys, Crop top अशे guys. हे मातशे क्रॉप टॉप अशे. हे बरें दिसता वो तो पयली शर्ट बरें दिसता guys. I think I like that one. Then. The earlier one. Yeah, but पयली दाखोयल तो. yeah, maybe we'll see somewhere else. Is it? Kita make material बरेला exalt. Material मातशे हरहरेलो अशे ना. हरहरेलो अशे. गायज एक्चुअली म्हाका न्हू हांव शॉर्ट पॅन्ट गायना. ओके म्हाका लायक जायना शॉर्ट पॅन्ट घालपाक. बट आयज म्हाका दुसरें कितें दिसती पडलेशें. वॉट यू थिंक लायक दीस वन आली. Yeah, that's what I was telling सी you. लायक दीस. The vest and the thing, no? हय गायज एक बरें वेस्ट अशें आहा आनी दाखयता तुमकां. ओके बट टी शर्ट आहा तें मुगो लार्ज बट द अदर वन इज मिडियम. Oh, shall I buy only the vest? No, you need this. You need loose. This Large one, no? extra large. You need this. दाखय. So guys, Alisha and so super शकता guys. No. Okay, and so हें घेवपाक सोदतालो. It's the same color. No, actually Ali, this will be No, and look too. at the color. It's different. Guys, हांव नाका so इतना अशें करून. And so guys, sleeveless, okay? And some बरें guys. Serious lover. Good me. You want me to buy that color? Naka. Okay, Naka. leave it actually. Come on, let's go now. So guys, पण म्हाका बरो दिसता guys मस्ती जेन्ना शॉर्ट पॅन्ट like you know the cord side like शॉर्ट पॅन्ट आनी guys म्हाका लायक जायना शॉर्ट पॅन्टा कित्याक न्हू मुगे पांय गायज बारीक. ओके मुगे पांय मोठ न्हू. आलिशागे पांय मोठे मुगे पांय बारीक न्हू. तुम जाणा गायज जेन्ना पांय बारीक आसताय न्हू तेन्ना ते It's nice. इतली बरें दिसनाय जेन्ना बारीक आसता. शाल आय बाय वन दीस आली. I don't know. I didn't like it that much. गायज आलिशा लायक जालो ना खंय. तो पादरिंग shit. आलिशा सांगता पाद्रिंगे अशें मातशें दाखोवपा नाका मातशें offense but yeah. मातशें दाखोवपा नाका बरो मनीस पाद्री अशें म्हणून. Yeah. ओके गायज लेट्स गो. एक्चुअली गायज आतां म्हाका ताण लागली पोती चड वगत केलें शॉपिंग. वेट वन मोर वॉट अबाउट दीस गायज आनीक दाखयता हांव चोय कॉटन हें. What you have in the suitcase? सॉरी गायज आलिशान तापयलो चोय. आय गॉट No, लोड्स. तुमकां सांगपा म्हणल्यार गायज न्हू मुकोडे जायते शर्ट आहाय. हांव तुमकां मागीर दाखयतलो. ओके Yeah, remove बट them from गायज the हांव न्हू शर्ट घालपा वचना. बट गायज जेन्ना हांव शॉपिंगा येता न्हू बेश्टो पिस जाता हें घेवं तें घेवं.
एनीवेज या आता गाईज गाईज आनी गाईज म्हाका मेन न्हू आतां ते पाबां वचपा जाय ओके आनी चोयल आसतले गाईज तुमी थिंगा लोक न्हू बरो बसून आहा आनी म्हाकाय वचोन गाईज बरो एन्जॉय जावपा जाय थिंगा बडी से आली लेट्स गो एन्जॉय ओके गाईज या आतां पाबांक ओके आनी हय बरो व्यू दाखयत गाईज तुमकां म्हाका लायक जालो आनी तुमकांय लायक जाता गाईज न्हू मातशी केन्ना कितें दाखयता आनी तुमकां लायक जायना हा चल या लेट्स गो बेश्टे येयलो गायज बिकॉज वी वर नियर बाय ताका लागून या म्हणलो ताका इट्स नायस प्लेस टू कम नेक्स्ट टायम सो गाईज दाखयत तुमकां भायल्यान लोक कितको एन्जॉय जाता तशें गाईज ओके आनी मुडशे तुमी आमी म्हणून जायतो लोक गाईज हिंगा आहा ओके आनी वयताय आतां आमी तुमकां दाखयताय चोवपा शकताय गाईज कितलो लोक तो गाईज आमी दुसरे सायडीन वचपा मुस्ता हांव हे सायड येयला चोय लेट्स गो सो म्हाका गाईज हेतींग वचपा जाय ते प्लेसी कडेन ओके लेट्स गो आनी गाईज काय बरो लोक हिंगा भुरगीं बाय खेळटाय आनी बरें दिसता हिंगा गाईज हालीशा धांवता आनी गाईज जायतीं भुरगीं ओके इस्कुला भुरगीं आनी लोक भरपूर खूब म्हणल्यार खूब लोक हिंगा बिकॉज दे ऑल हॅपी की ते आजपासून तेंगे विकेंड स्टार्ट न्हू जस्ट बिकॉज ऑफ विकेंड या सो काय बरो व्यू तो सो गाईज फायनली आमी पावली ओके म्हाका येवपा जाय आहलें गायज न्हू जेन्ना हांवें येयलो न्हू जात ही प्लेस म्हजी मोतींग गेली गायज ताका लागून गायज आमी गेले ओके आनी म्युजीक आहा गायज काय भरपूर म्युजीक आहा सो गायज आलिशा ऑर्डर करता ओके सो गायज आलिशा ट्राय करता स्ट्रॉबेरी मोहितो एंड फॉर मी गायज आय एम गोना हॅव बियर अगेन ओके आय हॅव बियर स्टेला सो बरें दिसलें गायज म्हाका अगेन Cheers guys. Cheers guys. सो गाईज फायनली चोयल आसतले तुमी हायच्या ब्लॉगान आमी कितें केलां कितें ना तें ओके चड कांय दाखयलें ना बट एनीवेज आमी बरी एन्जॉय जाली आनी समजता हो आयचो ब्लॉग चोयन तुमी एन्जॉय जातली ओके आनी प्लीज गाईज सांगिल्ले ते भाशेन बेगीनूच 3K हिट करुया ओके आनी जे कोणें सबस्क्रायब केलें नाय ते प्लीज सबस्क्रायब करुया ओके आनी subscribe to our channel. आणि जायजाम चोयताय गायज आलिशा मागीर बेजार जाता सबस्क्रायब करून नाही जाल्यार ओके सो बेगीनले बेगीन गायज सबस्क्रायब करुया आनी 3K करुया ओके आनी उलोवले गायज तुमी सगळें चोयला आसतले ब्लॉगान समजा आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करुया शेअर करुया आनी सबस्क्रायब बी करुया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान चिल देन गायज बाय